बोगाड बोबणितो आनी गिरीत भशेन मॅक्रिना आनी डॅन्स्टन आयच्या दिसा आमची तुमकां परबी जायते जाण तुमचे वळखीचे इश्ट फादर आयिल्ले आसात आमची परबी आनी परस्पर आमची मागणी आयज तुमी काजार जातात जायती तयारी तुमी केल्या आनी हांगासर कितल्या लोकांक तुमी आपयला शाबासकी तुमकां दुसरें आयज काजार म्हळ्यार थोड्यांक अर्थ समजूंक ना काजार म्हळ्यार कितें पळय तें साक्रामेंताची व्हडलीशी वळख ना तुमी सांगलां आमच्या डॅन्स्टनान बरी दोतोन केल्या बरें दिसलें जायते फावट व्हंकलो येतात साता कुर्साची बत्यान नोकोत आनी आवयो तांकां फुडें काडटात काजार करपाक दूख भोगता वायट दिसता आनी मागीर ह्यो फामिली घडटल्यो आनी भुरग्यांच्या मागीर फुडार कितें एकलो नवोच घरकार सांगतालो कितें फादर सांगपाचें तुका म्हयनोय सांगना कंप्लेन करूंक लागलो मागणें करूंक बायलेक हांवें आपोवंक जाय तेच करया रे तेच करया गो रजार करया गो ताका पडोन फूड कॉस्ट मोबायलार आसता एक न्हय 2 मोबायल आसात कोणाशेन उलयताय गो उलयता कोणा लागीं रजार करपाक गो आपयता हें जावंक जायना समजलां मरे आनी आसा तसलीं आसतलीं घोवान बायलेक आपोवप बायलेन घोवाक आपोवप आनी कसले घराबे जातले मागीर भुरग्यांचे मागीर आमी कसले कुटूंब आमच्यान घडोवंक जाता ही व्हडली जबाबदारी तुमची कित्याक इगोर्जेन आयल्यात तुमी काजार खंय जावंक जाता हांव बिचीर आसा मोर्चेचो सांजेची सदांच काजारान दर्यार जातात फाटीं कोण काजार जाल्लो हैदराबाद खंय तरी ते मातशे तकलेन सुबेस हम तुम एक कमरे में बंद हो हें गीत लावन ती काजार जाली हे भाशेन जावंक जाता हिंदी फिल्मांतली हें करून काजार जाता हें तुमी करूंक ना तुमी बरी तयारी केल्या तुमच्या विगारान तुमकां तयार केल्या आपली कितें शिकवण सांगल्या लग्नाचो कोर्स तुमी केला आनी इतल्या लोकांक आयज तुमी आपयला तुमचे पासत मागूंक आमी आयल्या आयज मागतले सदांच मागोवंक जावचें आयज सगळ्यांची मागणी तुमचे खातीर हेच खातीर हें तुमचें काजार आयज तुमी उतर दितात तें बरे भाशेन सांबाळचें जायते फावट सांगता मराठी भाशेन ती बरी म्हणणी आसा आज लग्न उद्या विघ्न परवा भग्न हें जावचें न्हय आयज काजार फाल्यां विघ्न येतलीच आनी परवा मागीर भग्न काबार सगलें डायवर्स भस्म जालो हें जावचें न्हय वयर सकल आसतलेंच तें तुमी एडजस्ट करून घेवंक जाय 2 कुटुंबांतलीं 2 मनशां तुज्या घरान आयज दुसऱ्या कुटुंबांतलें तें एकलेंच आसतलें डॅन्स्टन म्हणून तुमी एडजस्ट जावंक जाय ताचेर ताणें कुरकुर करपाची गरज थंय जागो आसचो न्हय 25 वर्सां काजाराची एकली समारंभली ताणें सिल्वर जुबली फादरान एकल्याक विचारलें वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर मॅरीड लायफ आनी न्हवरो सांगूंक लागलो गो एकोडो अधिकाराकूम सारकोशें कितें फादर बायल कितेंय रांदता तें पोटान घालूंक जाय आसलें करपल्लें बत्त्यान आनी म्हणून बरें उडयलां सुपर डीश तोंड बंद करून रावलां जालीं 25 वर्सां बायलेक विचारलें वॉट इज युअर सिक्रेट वॉट फादर गो कितेंय घालूंक कितेंय न्हेसोंक बसऱ्या भाशेन टी शर्ट घालूंक कोट घालूंक शर्ट घालूंक कोट आनी कितें घालूंक न्हेसोंक मागीर ताका घोवाक सांगतलें वॉट मागीर तुजे मुखार हांव कांयच न्हू तूं इतलो हँडसम दिसता ताका फुलयलो हें जावचें न्हय एकामेकाक फुलोवन तें काजार म्हणून ताका तो बाजार मागीर आनी तेणी 25 वर्सां सेलेब्रेट केली लोकांक आपयलो आनी लोकूय खुशाल आमी हें सायज जालां आमच्यो काजार साक्रामेंताचे आमी इव्हेंट करून सोडल्यात जाता तसले इव्हेंट करया आयजूय तुमी जेवण दितल्यात हॉलान लोक जेवतलो आनी घरा वयताना मागीर एक एकलो खोडी काडीत वयतलो शीताक मीठ उणें आसलें आनी कितें खार जाल्लें आनी कितें ओडणी जाल्लें जेवतले सगळे डीश घेतले
येताना मागीर तें चलतलें म्हणटकूच हें मातशें मनान दवरचें. लोकांक आमी खुशाल कर, देवाक खुशाल. एलिजा प्रवाद्याची खबर आयक, दोनूय वाचपांनी आयकल्या. पवित्र आत्म्यान भरलेलो हो मनीस, प्रवाद्याची खबर आमी आयकल्या. कुडी आत्म्या सयतूच कसो तो उबारूनच ताका उज्याचे गाडयेन कसो व्हेलो. तुमचेंय काम तेंच. पवित्र आत्म्यान आयज बरोवं. काजार म्हळ्यार इज नॉट अ प्लेजर हंटींग ग्रावंड, इज अ प्लेस ऑफ डिसिप्लीन. आमच्या इंडियन भाशेन ताका म्हणटात मॅरेज इज एन आश्रम, अँड आश्रम इज अ प्लेस ऑफ डिसिप्लीन अँड नॉट अ प्लेजर हंटींग ग्रावंड. मौजा मारपाचें न्हय. दुसरो लोक करूं, आमकां सोबना तें. आमी पवित्र आत्म्यान भरूं आनी फाल्यां तुमी गौरव घडटात तेन्ना सगळे बराबर आमी स्वर्गार आसूं. नाल्यार भुरगीं वाऱ्यार आनी पाय स्वर्गार, माय आनी खंयचोर, तें जावंक जायना. एक कुटुंब कसो तुमी स्वर्गार आसूंक जाय, हें तुमची जबाबदारी. फाल्यां तुमी कुटुंब घडलो, भुरगीं देवान दिलीं जाल्यार हें तुमचें पयलें काम. लोक येवन तुमकां बूद दिवचो ना. देवाची बूद घेयात, देवाचे बुदीन चलात. आनी आमचो आस्कारी आसा सांतांतून, जायत्यांची काजारांय पडलेलीं घडलेलीं, दुबावय आसलेले तांकां पत्त्यान मिलाग्री करून तांचे दुबाव ताणें पयस केल्यात. आमचो तो आस्कारी काजारांक घडपी कितें वयर सकयल जाता तेन्ना ताचे शीन वचता. लोकांक हाका ताका सांगून भोंवनाका. एकदां भायर पडलें तुमचे आबरू काबार मागीर. ताका सांगूंक वचूं. एक फादर आसा तुमचो कॉन्फिडेंट, ताका सांगात. आनी गांवांत कोणाक सांगपाची गरज ना. समजला डेस्टन चड व्हडलें सांगोना हांव. तुमी आयकलां जाय तें आनी सांगपाचें आसलें बरोबर हाडून तुमकां सांगलां. आमची मागणी तुमचे खातीर आनी भरपूर आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमचे देख दुसऱ्या कुटुंबाक आनी अदीक करून भुरग्यांक आनी नेणट्या तरणाट्यांक अदीक करून मेळो.